जेजू जेवणा गेल्ले कडेन आनी एक उज्या बरीत शिकवून सुवार्थ आमकां वाडटा. जेवणा कोणाक आपोवंक जाय आनी कोणाक आपोवंक न्हय म्हणल्या विशयांतली शिकवण ती. जेजूची बऱ्या फाल्याच्या जेवणाक आपयतना कोणाकी वळखीच्यांक कुटुंबाच्यांक वा रण फारीक करूंक तांगतेल्यांक आपय नाका. बगार रण फारीक करूंक तांक नासलेल्यांक आपय. ही सलाह वा हें सुचन बारीस कठीण आयचें. तरी हातून जाक्केवाचेर दिश्ट घाल्ल्या जेजूची दिश्ट मात्र ह्या रण फारीक करूंक तांक नासलेल्या दुर्बळ्या, पांगळ्या, तोंट्यां आनी कुरड्यांचेरच आसा तें स्पश्ट जाता. ताच्यागी चड करून जेजूची ही उतरां ताच्या मिसांवाच्या ध्येयाकच बोट करतात. जेजूच्या सुचनांत देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदी नसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, धनसतेल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरच पाचारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला म्हणली जेजूच्याच मिसांव ध्येयाची उतरां कार्यगत करचे दिशेन हांगासर शिकोवन दिसून येता. जेजूची दिश्ट खंय आसा आनी जेजू कोणाक पळयता म्हणलें आमची दिश्टी थंयच व्हरूंक आनी तेंच आमी पळोवंक सुचयता. नितीवंतांच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें म्हणल्या उतरांनी रण फारीक करूंक जायनासल्यांक केल्ल्या बरेपणाचें रण देवूच फारीक करतलो म्हणली बसावणी आसा. देव दिताना दराळ मापान दिता तें आमी जाणाव.